Sărboro răsnar muso dănicoro săclea casa पवित्र सक्रमेंतांत ह्या वेदीचेर हजर आशिल्ल्या जेजूचेर आमची वावरताची दिश्ट कंसोवया। ह्या भोव पवित्र येवकारिस्तांत जेजू खरोच हजर आसा। ताचो अणभव जोडन ताका मेळोवन ताचे लागीं उलोवन ताच्या नांवाची सकत बघून ताच्या नांवान मागोवन ताच्या नांवान बेसांवां घेवन ताच्या नांवान संवसार पूड करूंक आमी वचोंक आसा। देवचो पाद्रापान सांगलें ह्या आराधनान भाग घेवया आनी कितें आमकां मागोंक आसा तें आमी मागया। कांयच फाटी मुखार पळयनासतना आमच्या जेजूच्या नांवान आमी मागया आनी मागलें खंडीत मेळटलें म्हणल्या बरोवशान ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया। जेजून कोणाकच येदोळ म्हणसर रित्या हातांनी पाटी दडोवना। कोणाकच जेजून येदोळ म्हणसर रित्या हातांनी पाटी दडोवना।
ताणें मागल्लें सर्व ताच्या गरजे प्रमाणे त्या त्या वेळार कितें गरज आसा तें जेजून म्हाका आनी तुका दिलां. तोच जेजू हांगासर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरो संवसार आसा. सगळो संवसार भिरांतेन भरला. आमच्या भोंवतणी पिडेची भिरांत सडल्या. भोंवतणी लॉकडावन अशें गांवांनी परगांवांत आमकां आयकूंक मेळटा. साबारांच्या घरांनी ही पिडा आज आसा. साबारांच्या कुटुंबांनी आवय बापूय भुरगीं सगळ्यांकी ही कोरोनाचो वसो लागला. साबारांनी फंक्शनां गेल्ल्या वेळार फंक्शनान गेल्ल्या साबारांक हो वसो लागून मागोवंक आमचे लागीं सांगला. आमी सर्व हांगासर जमल्या आमची भद्रती जावन आसा तोच जेजू. आमचें रक्षण जावन आसा तोच जेजू. आमची सडवण जावन आसा तोच जेजू. तो जेजू जर तर म्हजे सांगात आसा, तो जेजू जर तर म्हजे सांगात आसा, खंयच्याय पिडेच्या वसो म्हाका लागचो ना. लागल्यार कितेंच बादाक म्हाका करचो ना. आमी सक्कड त्याच भद्रतेचो आस्वासच्या जेजू सांगात आमी मागोवंक आराधन करूंक आमी निर्धार करन. भिरांतेच्या वातावरण आसल्यार आमी हांगासर ह्या पवित्र जाग्याक आयल्या जाल्यार तोच जेजू आमचे समकार आसा, आमचे मुखार आसा. तो आमकां आशिर्वादीत करतलो. आमचें भिरांत सगळें काडून उडयतलो. म्हाका आनी तुका ताच्या पवित्र नांवान तो भद्रती दितलो. असल्या बाबर्थान असल्या बरवशान हो थोडो वेळ जेजू सांगाता करसूंक आमी प्रयत्न करया. पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागया. तो पवित्र आत्मो आमचे मदें येवं आनी आमकां कितें मागोवंक आडखळ हाडटा ती सगळी आडखळ ह्या वखदा पयस करूं. आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचो आत्मो, आमच्यो सगळ्यो सक्त्यो पवित्र आत्मो आपल्या कंट्रोलांत हाडूं आनी म्हाका आनी तुका हो पवित्र आत्मो हें आराधन करूंक, जेजूच्या नांवाक स्तुती गावंक, जेजूचें नांव वगळसूंक, जेजूच्या नांवांत रक्षण जोडूंक, जेजूच्या नांवांतान सकत जोडूंक, जेजूच्या नांवांतावन बक्षाणें, मोग, काकळूत, पिडाशिरां सगळीं गूण जावन वचूंक तोच पवित्र आत्मो आमची काळजां, आमची मोनां, आमचो आत्मो, आमच्यो सक्त्यो ह्या भक्ता उक्त्यो करूं. हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. आमच्या काळजांत तूं देवून ये. हांगासरच्या एका बाबाच्या भयणीच्या काळजांत तूं देवून ये. तांच्या काळजांत, तांच्या सगळ्या जिवितांत सोम्याक आराधन करूं कितें आडखळ आसा ते सगळें ह्या वखदा पवित्र आत्म्यान तूं काडून उडय. सगळ्या वायट सक्तींत, सगळ्या वायटांतावन, सगळ्या देवसराच्या सक्तींत हांव ह्या वखदा आमकां मेकळें कर. आनी फकत जेजू तुका आराधन करच्याक, जेजूक मात आराधन करच्याक हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर. देवाच्या पवित्र आत्मा आमच्या मदें आपोवया आनी आमकां
देवाच्या पवित्र आमचेर या सगळ्या परिसरांतून देवून ये, या पवित्र जाग्यातून देवून ये, हांगासर असल्या हर एका व्यक्तीच्या खालसांत देवून ये. सर आडखळ्यो आराधन करच्या घेवन शेवत्यो हे पवित्रत्म्या कानोडई आमकां सर्वांकी सगळ्या आमच्या सक्तीन, सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान आराधन करच्याक हे पवित्रत्म्या आमकां तूं आयतें कर. सर आमी बसया. एक कम्फर्टेबल पॉस्चर घालया, तुमकां बसोंक बरी जावची. कितेंच डिस्ट्रॅक्शन्स नाकात. दिशेनिशीन पळोवचें जावं दी, ह्या मोतीचे डिस्ट्रॅक्शन्स कांयच नाकात. फकत हांव आनी म्हजो जेजू, फकत हांव आनी म्हजो जेजू. आमचे दिश्ट जेजूचेर गणसवया. अतंत्र जाता, भद्रतीनांतल्या कोरोना पिडेच्या वस्याची भिरांत आसच्या सर्व आमी हांगासर आसा. जेजू आमचे मदें गात आसा, तर आमकां भिरांत ना, बेना, कितेंच आमी भिवची गरज ना. फकत आमी आजिल्लो वेळ जेजूक आराधन करचें, ताच्या नांवाची स्तुती गावची, ताच्या नांवाक आमी ओपळाक दिवची. हें आमी करतना सगळी भिरांत बेभिरांत सगळें आमचे तावन पयस येता. आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूचे हजारपण भोगया. लेट्स फील द प्रेझेन्स ऑफ जीसस. जेजूचे हजारपण भोगया. जेजू लागीं आमी उलोवया. मौनपणी तुमी जेजू लागीं उलोवचें. म्हज्या जेजू, तूं सर्व बरो. म्हज्या जेजू, तूं सर्व बरो. सगळ्या खालसान हांव तुजो मोग करता. सगळ्या खालसान हांव तुजो मोग करता. जेजू तुवें म्हजो मोग केलोय, हांव तुजो मोग करता. तुवें म्हाका पोसलोय, तुवें म्हाका राखलोय, तुवें म्हाका सांबाळलोय. जेजू, हांव तुजो मोग करता. ह्या पिडेच्या वशांतल्या म्हाका राखताय जेजू. पिडा आयल्यार म्हाका सोसूंक बळ दिलाय जेजू. साबार व्यक्तींतान मोगाचो सांगात म्हाका दिलाय जेजू. हांव तुजो मोग करता. हर एक म्हजे अपराध सोसून जेजू म्हजे खातीर तूं कुर्सार मेलोय. जेजू ह्या पवित्र येवकरिस्तांत उंड्याचो उपकार घेवन जेजू तूं म्हजे खातीर हांगासर हजर आसाय जेजू. हांव तुजो मोग करता. तुज्या रक्तान म्हाका धुलय जेजू. तुज्या रक्तान म्हजे सगळे अपराध काडून उडले जेजू. हांव तुका आराधन करता. तुज्या मासान म्हाका पोसताय जेजू. ह्या येवकरिस्त्या बलिदानांत म्हज्या काळजांत येवन म्हजें खाण तूं जाताय जेजू. तूं हांगासर हजर आसाय. हांव तुजो मोग करता जेजू. म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय. म्हजे खातीर रगत वारयलें. म्हजे खातीर जरबनाचे मार केले. म्हजे खातीर त्या कुर्सार तावन बापा ताका बक्षी म्हणून बोब मारले जेजू. तूं हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतान हजर आसाय. हांव तुजो मोग करता जेजू. म्हजी पातकां बोगसून सरकाराचो दायजी म्हाका केलोय जेजू. म्हज्या पातकांचें वजें तुजेर वोवून म्हज्या पातकाचे कुडीस तुवें घेवन जेजू म्हाका तुवें सोडवण दिली जेजू. हांव तुजो मोग करता जेजू. रक्ताचे घाम गायलोय. रक्ताचे घाम गायलोय म्हज्या पातका खातीर. रगत तुज्या त्या तकलेंत हांव वाळोवंक सुरू जालें. त्या कांट्याचो मुकूट जेजू तुवें तुज्या मस्तकार वयलोय. हर एका कांट्याची दूख तुवें सोंसली जेजू. म्हजे खातीर तुज्या सक्रामेंतान हजर आसा जेजू. हांव तुजो मोग करता जेजू. म्हजे खातीर तूं हांगासर आसाय म्हणलें हांव पाती येता जेजू. बाबार्ताच्या दोळ्यांनी हांव पाती येता जेजू. तुका हांव नमस्कार करता जेजू. तुका आराधन करता जेजू. तुका महिमा दिता जेजू.
हरदान तुका सुमिया जेजू हे कोरस मात्र आम्ही गावया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया जेजूचे नाव वो पवित्र नाव जेजूच्या नावाक आसा सकत म्हाका आनी तुका ही सकत अनुभव जाल्यार खंडीत तुमकां भोगता म्हज्या जिवितांत हांवें सबारपटी पळयलां जेजूच्या नांवाचे सकत अनुभव जाले वर्सां हांवें पण एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार कठीण दुखीन वळवळतना त्या गाडयेर येता आसतना दूख सोसूंक जायना त्या वेळार फकत जेजूचें नांव हांवें उलो मारिल्लें जेजू 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 म्हणून आनी त्याच जेजून सगळीं दूख सोसूंक म्हाका बळ दिल्लें केदार म्हज्या जिवितांत जेजूचें नांव हांव काडटां म्हज्या कश्टांत म्हज्या दुखांत म्हज्या पिडेंत म्हज्या भलायकेंत तो जेजू म्हाका पिडा सोसूंक बळ दिता दूख सोसूंक बळ दिता तुमी तुमच्या जिवितांत अनुभव जाला जावंक पुरो जावं दे पडटना जेजूचें नांव तुमी उसारतात जावं दे काही एक्सिडेंट जाता जेजूचें नांव तुमी उसारतात जेजू जेजू म्हण बोब मारतात तो जेजू येता आनी आमच्या हाताक धरता आमकां सांबाळता आमकां राखता वो आमचो अखंड बाबार्थ वो म्हजो बाबार्थ वो आमचो हर एकलो बाबार्थ कित्याक जेजूच्या नांवाक आसा सकत जेजूच्या नांवाक आसा बळ आनी तोच जेजू आमचे समकारांक हजर आसा तर ताच्या नांवाचें बळ आमी समजोवया त्या नांवाचें बळ आमी समजोवया आनी गावया गीत श्री येसू नामा अतिशय नामा सरम बरवया श्री येसू नामा शक्तिಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ ಯೇಸು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಸುಗಮ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀ ಬಾಳಿದಾಗ ಪರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ तुमची जबाब स्वादिक जेजू नामान तुका स्वादिक जेजू नामान तुका हुंड्या रुपान रुपोवन लभलेल्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमचो सोडवण करच्या कुर्सार मेल्ल्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमचो सदांच मोग करच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमच्या जिनये पयनार सांगात दिवच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमच्या कश्टान वरांत आमकां सांबाळच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमचो काळोख पयस करच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमच्या संगता सदांच रावोंक येवच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमचो कोरो इश्ट जाल्ल्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमच्या जिविताक भरवसो दिवच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमचे मागणे आयकोवच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमकां विस्नार आशिर्वादांनी भरच्या स्वादिक जेजू नामान तुका आमकां बरी भलायकी दिवच्या स्वादिक जेजू नामान तुका मोगान तुज्या गोपांत आमकां लिपोवच्या स्वादिक जेजू नामान तुका कव्या गीत कोरस मात्र स्वादिक जेजू नामान तुका स्वादिक जेजू नामान तुका मोगाळ जेजू वंदन तुका उड्या रोपार भरोसा जाय म्हाका तुका जिवो सकट सासा सांगाता स्वादिक जेजू नामान तुका वलोक जेजू वंदन तुका उड्या रुपार लिपोवन आसाय सक्रामेंतान राखोन आसाय जिणये पळणार सांगात येताय कश्टान वरां सांबाळ व्हरताय अंकारान तूं दिवो जाताय अज्ञानाक तूं जाणवाय जाताय स्वादिक जेजू नामान तुका तुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका तुलोक जेजू वंदन तुका
जेजूचे दिश्ट आमी खंयचो भियान डिस्ट्रॅक्शन जावचें नाका फाटी मुखार पळोवचें नाका जेजूच्या नांवाच्या सक्तेचेर आमी ध्यान करनासाव जेजूच्या नांवा कितली सकत आसा म्हूण आमी नियाळ नासाव ताच्या नांवाची सकत आसा आमी भोगया ताच्या नांवान आमी संपूर्ण रक्षण सोडया ताच्या नांवाक असले सकत सबार गडीत आसा एका म्हज्या इश्टान वांटून घेतले एक गडीत आसा तोच्या गाडयेचेर पॉयंट करता आसतना सगळे कुटाम सांगाता गण पॉयंट करता आसतना एकच फावटी ती गाडी ॲक्सिडेंट जाता आनी सगळ्या गाडयेर सगळ्या कुटुंबाचे संद्या आसात आनी ती गाडी पलटी जावन पडतना गाडी नसल्या सगळ्यांनी बोब मारलें खंय जेजू 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 म्हणून आनी व्हडल्या एका कंदकाक पडची ती व्हडली गाडी एका रुखाक लागून रावता आनी ते म्हणटात फकत जेजूच्या नांवान ती गाडी रावली नाजाल्यार आमी त्या कंदका पडते आसले हांव एकलोय वाचते नासले हांव जेजूच्या नांवाक सकत आसा जेजूच्या नांवाक बोळ आसा हे बंडल न्हय ह्या कोणी काणयो घडून सांगल्यो न्हय एका मनशान बगून सांगलें ह्या देखून जेजूच्या नांवाची सकत बोळ आमी अनुभव करूंक सुरू केल्यार खंडी जावन ताका आमी निराशी जावचें ना तर जेजूच्या नांवान आमच्या जिवितांत कितें असर्यां जाल्यात कितें अद्भुतां जाल्यात ताका आमी अर्गां दिवंक आमी फुडें सरया जेजून गेलीं सर अजापां ताणें गेलें सर बरेंपण एक घडीभर आमच्या मोतीक आमी हाडया एक घडीभर आमच्या मोतीक आमी हाडया फकत ताचें नांव आपयल्या बरा तुमकां बगलो अनुभव जाला जावंक पुरो नांव आपयल्या बरा ताणें राखलां सांबाळलां जावंक पुरो ती घडीत तुमच्या मोतीच्या पडद्याचेर रडा जेजू गर्गान दिव्या जेजू गर्गान दिव्या तुमची जबाब तुका सोम्या हांव अर्गां दितां 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 सर वायटा विज्ञान वरांतल्यान राखले खातीर तुका सोम्या हांव अर्गां दितां आमकां सर्वांकी शापितायेन हांगासर येवंक फावो केल्ले खातीर तुका सोम्या हांव अर्गां दितां आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ले खातीर तुका सोम्या हांव अर्गां बरें दितां क्रिस्ती कुटाम आमकां फावो केल्ले खातीर तुका सोम्या हांव अर्गां हांगासर ह्या पवित्र तळाक येवन हें आराधन करूंक आमकां अवकाश तुवें दिल्ले खातीर तुका सोम्या हांव अर्गां दितां तुमचे सर अर्गां उले तुमच्या मोती दिस जेजूक समर्पण दिव्या सकट सांगाता आमी देवान गेल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिवन ताळयो पेटून गावया हें गीत तुका सोम्या हांव अर्गां दितां आमी कांयच लज करची नाका सोम्याचें नांव आमी काडचें सोम्याच्या नांवाक आमी अर्गां दिवची देखून सकट सांगाता केवळ क्वायरांनी मात गावचें न्ही म्हजो आनी तुजो ताका ताळो मेळोवया हें गीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा तुका सोम्या हांव अर्गां दितां सोम्या हांव अर्गां दितां तुजी वेचीक कृत्यांनी हाडटां तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच चुन्ना वाडटा तुका सोम्या हांव अर्गां दितां तुजी वेचीक कृत्यांनी हाडटां तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच चुन्ना वाडटा सूर्य संतारा उजवाड पांगता अंतराळ तुजी महिमेन ती भरता सूर्य संतारा उजवाड पांगता अंतराळ तुजी ती महिमेन भरता रचणार तूं रचना तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव नावाडटा तुका फुलां बोळा वाकणटा तुका मनशा बाळा नावाडटा तुका फुलां बोळा वाकणटा तुका मनशा बाळा रचणार तूं रचना तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव
तुका सोमिया आवर गांधिता तुझे विचित्रत्यानी अर्था तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वाढता तुका सदा सरसुन्ना वाढता तुका सदा सरसुन्ना वाढता हालेलुया 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 आमच्या दोळ्यांत जेजूचें हजारपण बघया प्रशांत वातावरण खंयच डिस्ट्रॅक्शन्स ना फकत हांव आनी म्हजो जेजू काय घातले लेट्स एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस जेजूच्या नावाची सकत आमी बघूंक प्रयत्न करया काळजांत आमच्या मनांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या सत्तेंत जेजूच्या नावाची सकत बघूंक प्रयत्न करया ती सकत ते रक्षण आमच्या काळजा भितर आमी भोगलें आमच्या जिवितांत आमी भोगलें खंयच्याचे भिरांत आमकां ना खंयच्याय कोरोना पिडे जावं दी कोरोनाची कितली मारेकार पिडा ह्या संवसार येवं दी आमकां बेना कित्याक जेजूचें सकत आमचे लागीं आसा जेजूचें नांव म्हजे लागीं आसा जेजू म्हजे लागीं आसा जेजूचें नांव म्हज्या वंडार म्हज्या काळजांत हांव घासतना उलयतना खंयच्याच वायट सक्तेक जावं दी खंयच्याच वायट सक्तेक जावं दी खंयच्याय पिडे शिडेक जावं दी खंयच्याय मारेकार पिडेक कोरोना दसल्या पिडेक म्हज्या वयर अधिकार चलोवंक जायना कित्याक जेजू म्हजे संगत आसा बेजू म्हजे संगत आसा ताचें नांव आसा त्या नांवान म्हाका सईत आसा ताकून मौनपणी जेजूच्या नांवाचे सकत बघूंक प्रयत्न कर सबार बटे आमी चिंचे आसा सबार बटे चिंचे आसा म्हाका हेरांनी वायट केलां सबार बटे आमी चिंचे आसा सैतान म्हजे लागीं आसा सबार बटे चिंचे आसा वायट सोक्ती आसात सबार बटे चिंचे आसा ती पदवी आसा ही पदवी आसा म्हणून सबार बटे आमी ते हांगा आसा सांगचें आसा बांदपास आसात म्हणून सांगचें आसा उल्हास दवरया जेजूच्या नांवाक सैतान पळोवन धांवतात जेजूच्या नांवाक चड वायट सक्त्यो तकलीफाक वयतात पांयां म्हळ्यार सरपडतात जेजूच्या नांवाक आसा सकत बळ सक्कड वायट पदवी सक्कड फातक कान उडोवची ती सकत जेजूच्या नांवाक आसा सबार चिंचे आसा कुर्सार मरोन जेजून सक्कड वायट सक्त्यांचेर सक्कड वायट पदवेचेर सक्कड सैतानाच्या पदवेचेर जेजून कुर्सार मरोन जैत पेला जेजू म्हजे सांगत आसल्यार खंयच्याच वायट सक्तेक सैतानाच्या सक्तेक आमचे वयर अधिकार चलोवंक जायना तसली सकत जेजूच्या नांवाक आसा तर उबे रावया जेजूच्या नांवाची सकत आमी समजून गावया गीत जेजूच्या नांवान आनी सक्कट सांगात हें गीत आमी गावया जेजूच्या नांवान सैतांका ते लागता हालेलुया जेजूच्या नांवान सैतान तळपण धांवता जेजूच्या नांवान रावच्या वता सांग कोण आमकां आडावंक शकता जेजूच्या नांवान सैतानचें जावन आसा
जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतानचे तोंड आसा हालेलुया जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतान सरकोन धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां हाडूंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचे जावन आसा जेजूच्या खुर्सान जेजूच्या खुर्सान सैतानचे देवून आसा हालेलुया जेजूच्या खुर्सान जेजूच्या खुर्सान सैतान सरकोन धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां हाडूंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचे जावन आसा जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सैतानकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सैतान सकयल धांवता जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां हाडूंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानचे जावन हालेलुया 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 आमच्या सर गरजो आमचे इरादे त्या जेजू मुखार आमी दवरया मौनपणी सर आमच्यो गरजो जेजू मुखार आमी दवरया जेजूच्या नांवान आमी केल्लें मागणें बाप आयकता जेजूच्या नांवान आमी केल्लें मागणें बाप आयकता आमचें कुटुंब आमचें घरदार आमचे सैरी देरी आमचे इश्ट मंत्र सगळ्यांक जेजूक समर्पण दिवया जेजूच्या नांवान केल्लें मागणें बाप आयकता आमच्या पवित्र सभेक आमच्या फिरगेचेक आमच्या फिरगेज याजक म्हाका सकल सिस्टांक हांगासर आसल्या सर भक्तिकांक देव राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमी मागया जेजूच्या नांवान केल्लें मागणें देव आयकता आमचे भुरगीं बाळां आमचे कुटुंबां आमचे युवसन आमचे पिडेस्त सगळ्यांक जेजूक समर्पण दिया ह्या कोरोना पिडेच्या वर्षा वरें वळवळच्या सर्वांक ह्या लॉकडावना वरें कश्टोवच्या सर दुबळ्यांक धाकट्यांक सगळ्यांक देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया आमच्या राजकीय मुखेल्यांचे मौन उगडून दी लोकांचे समस्या पळोवन खंयची नियमां घालच्याक तो देव तो जेजू तांची मोतूज वाडावून दी आमच्या भोंवतणी क्रिस्तांवांचेर सबार अपप्रचार जावन आसा मतांतरी म्हणून अपप्रचार जावन आसा तांचे खातीर आमी मागया फकत देव मात्र हाका सोल्युशन दिवंक शकता फकत देव मात समजूंक शकता आमचेर अपराध मस्तो आसात ते हांगा इस्कॉलांनी आज सबार समस्या उदेल्यात स्काफ आनी असले इश्यू आमच्या इस्कॉला भितर हाडना आमच्या इस्कॉलाचें नांव आमच्या धर्माचें नांव पाड करूंक प्रयत्न जावन आसा तांचे खातीर आमी मागया जेजूक असाध्य म्हळ्यार खंयचेंय ना जेजूच्या नांवाक सकत आमकां मात्र न्ही हर एका व्यक्तीक ह्या संवसारांत जल्मले हर एका जिविके देव जेजूच्या नांवाचे सकत समजूंक साध्य आसा तांचे खातीर आमी मागया ते जावन आमचे मदर तेरेजा काँग्रिगेशनाचे सिस्टां सबार कश्ट अणवरां ती सोंसून आसात तांचे भायर सबार दबाव पडते आसात तांची सबार वर्सांची घरां आसली आज 16 वर्सांचेर पडलां
सभार येवचे पांच क्लोज जावन सभा जाणां निर्गतिकांक सेवा करचे तांचे कश्टांचें जालां तांचे खातीर आमी प्रते रितीन मागया जेजूच्या नांवान केल्लें मागणें व्यर्थ जायना त्यो आमकां पावो करता आनी आमचे वैयक्तीक इरादे त्याच जेजू मुखार आमी दवरया ताच्या बेसांव घेवच्याक आयती घालुया जेजूच्या नांवान आतां आमी आशिर्वाद घेवंक येता ताच्या नांवांत आसा रक्षण ताच्या नांवांत आसा सकत ताच्या नांवांत आसा पिडा गुणगोची सकत ताच्या नांवांत आसा सर आमची टेन्शनां कानूडची सकत ताच्या बेसांवांक आसा सगळें बरी वर्तन करची सकत त्याच जेजूचे आशिर्वाद त्याच जेजूच्या नांवान पडचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या विरगजेचेर ह्या पुणतळाचेर ह्या भक्तिकांचेर युवाजनांचेर पिरेस्तांचेर आनी कश्टोवच्यांचेर आज कोण कश्टता सर्वांचेर लॉकडावनाच्या समस्ये वरवीं कोण वळख जाल्या सर्वांचेर ह्या भक्ता जेजूच्या नांवान तोच जेजू आतां आशिर्वाद घालूंक येता आयती जरी आमची काळजां आनी गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्रांग नामान कोरुया पुरविल्ल्या त्या रुपा बोधला लोव्यो रिते आदार्या सवनवेच्या हस्तत वेश्या बाबाताचे बळ देव्या जशें बाबा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यार नरसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समीना वार्ता प्रार्थुया हे देवाबीची सक्रामेंता कवजा कस्तांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडूनचो प्रदास आमचे ते आमी बगी सरको त्या कुडीचे रक्तच्या पवित्र मिस्तर आमी मान करूंक आमकां दयेन पाव कर जियेत आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ये सोडून दारा आराधन तुका स्तुती तुझी गायता आम्ही दुर्बे नादान भक्ती
भोव मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळार जुजेवाज बापाक मान करच्या मुखांतर आमच्या काळजाचे सर्व अत्रेक ताच्या विनवणेन आमी आमचे कर घेवच्याक सांगाता आमी आयल्या कितें सर मागोवन आशेवन आमी आसा ताच्या विनवणेन आमकां हरी एकल्याक फावो जाताल्या म्हणल्या बरवशान ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेवंक हांगासर आसा आनी आयच्या दिसा आमी सादिल्ली जावन आसात सिसिलिया रोड्रिगस तशें आत्म्या खातीर सिल्विया डी सिल्वा मोडांकाप तशेंच बॅप्टिस्ट वेगस ताच्या आत्म्या खातीर प्रमिला डिसोजा पाणीर ससनाचो विशय देव तांकां फावो करून दी म्हणून मागया तशेंच सिस्टर जेसिंता आमेबळ तिच्या बऱ्या पैना खातीर सांगाताच तिच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर तिणें मीस दिला आलिशा आमेबळ ताच्या इराद्या खातीर तांचे सर इरादे सांजूचे वाज बाप देवा तावन मागोवन सुफळ करून दी आनी सांगाताच अर्गां जावन मिसा दिल्ली आसात डॅरन सॅम डिसोजा मुल्की नेल्सन लिनेट फेर्नांडीस बचपे रेमेडिया डिसोजा कोक्काडा फ्लाविया मेल्विन डिसोजा बंटवाळ नेल्सन आनी रिया डिसोजा आमेबळ अनिल कुमार मोंतेरो मिया पदव विलियम डिसोजा मुडीपू जोकिम मिनेजस मोडांकाप प्रियल मिनेजस मोडांकाप जुलियाना पिंटो बोरीमार रोनाल्ड आनी प्रविता डायस बोरीमार तांच्या लग्नाच्या 15व्या वर्साक अर्गां जावन मीस दिला तशें मेल्विन क्रास्ता मोगर्नाड अर्गां जावन ह्या सर्वांक जुजेवाज बाप देवाची विस्तार आशिर्वादा फावो करून दी म्हणून मागता हांव तशेंच जेवणा खातीर कुमक दिल्ली ज्योत्स्ना स्विडल डी सिल्वा मोडांकाप बऱ्या मनाच्या एकल्यान मोकर्नाड ताणें जेवणाचो संपूर्ण खर्च दिला फ्रांसीस डिसोजा मडांत्यार तशेंच दान दिल्ली आसात नेल्सन फेर्नांडीस बचपे ग्रेटा रॉबर्ट डिसोजा पेरमन्नूर वीना आनी विनोद मोंतेरो वरकाडी तशेंच ऑल्विन सुचिता संतान पेरमन्नूर ताणें 50 किलो तांदूळ अशें विविध रितींनी आदारशिल्ल्या सुदर्शिल्ल्या सर्वांक जुजेवाज बाप ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आयताराचें आचरण करूंक आनी सांगाताच हो संभ्रम आयच्या दिसा आमी आचरसूंच्याक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या पवित्र स्नाना मुखांतर देवाच्या पुताचें येणें ह्या संवसारीक कितें म्हणलें थंयसर ताणें पवित्र स्नान घेता आसतना सर्ग उक्तो जाल्लो पारव्या रुपी पवित्र आत्मो ताच्या वयर आशिल्लो आनी देवाचो पूत उदकांत आसचें आनी वयरतान बापाचो ताळो आयकुचो ह्या मुखांतर देवाची ती मांडावळ देवाचें तें योजन पवित्र स्नाना मुखांतर कितें म्हणल्यार आमकां समजूंक अवकाश दिता पवित्र स्नान तुवें आनी हांवें घेतलां आनी हेंच वर्तेपण तुज्या आनी म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा घडला तर तेंच बरेपण भावडताक रुजवात दिवचें क्रिस्तांवपणाक साक्ष दिवचें आनी एक बरो क्रिस्तांव जावन म्हज्या बोवारी हांवें जियोवचें हेंच देणें ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी आमकांच आयती करच्याक आमच्या सर चुकी खातीर पश्चाताप पावया पवित्र स्नानाच्या जबाबदारेक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक चुकल्या खातीर पश्चाताप पावोन संगात आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमान संस्था मनाचे तोतणां सारून वायट धोरणांनी भय सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसून बेगीन वस्तां संवकार करये
सगळ्या दुर्गाणी बघता आणि तुमका भाव बहिणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्व पराध्याला लागीं विनंती करार तो प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्विचाराया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवाचा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सौम्य जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच पुता, सौम्य देवा, देवाचे शेये, तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर. तू बापाच्या मुझ्या बसला, आमचे मागणे मानून घे. विद्या पवित्र या सांगाती, देवा बापाचे महिमे, जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू भोगी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. पवित्र स्नान घेतली आमी क्रिस्ताची जावच्याक तसो आदार आमी मागया. सर्पद्वेदारा ससनाच्या देवा, जर्दन न्हंयेन जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो तुजेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्या नव्यान जल्माल्या आनी तुवें आपणायल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावूंक कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्राक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चंचलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनटी वात तो पाळवंक सोडचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा धांवचो ना. द्वीप ताच्या शिकवणेक वाट पळयत आसा. हांवें सरसपरान ताका निती बसत आपयला.
हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेर कारार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुर्ड्याचे दोळे उगडोवंक, कायद्यांक बंदखण्यांतली सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक काळके कणींतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरलां. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक नांवाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण हरसिया. ताच्या नांवांक पावती महिमा दिया. ताच्या पवित्र सदरे मुखार प्राणिपात करा. श्लोक. सर्वेस्पर सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी गणगणीत वय गंभीरायेन घासता ताचो ताळो. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमेचो देव गुणगुणता. ताच्या मंदिरांत सकाळांचो वो एकच नाद घासता. महिमा सर्वेस्परान दर्या सागरा वयलो आपलें सिंहासन मांडलां. सस्नांक राजा कसो सर्वेस्पराक सिंहासनार बसला. श्लोक. सर्वेस्पर आपल्या परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तोल पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशचो जाल्यार देवाक म्हणवता. सगळ्या मनशाकुलाचो समी म्हणटल्या जेजू क्रिस्त मरिपा शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुवान पवित्र स्थान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो त्या विशयांतय तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताच्या सांगाता आसलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्ग उक्त जालो आनी बापाचो तालो गजलो. हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हूण अरियेकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या बसत जुवांव सकाळांगी सांग लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तेवंतो येवचो आसा. ताच्या वानाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगळो स्नान घेतालो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो. पवित्र आत्मा दैवीक रुपी एका पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगाचो, तूं म्हाका चड मानवलाय. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. थोडो वेळ मोठवो देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करी.
आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब पाद्र पानेदोळचो प्रस्तावनेंत पवित्र स्नानाच्या विशयांत सांगलें. हांगासर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. म्हजे लेगीत एक सवाल आसा. जेजू देवाचो पूत. जेजू देवाचो पूत. जेजू पाताक करूना. कित्याक जेजू देवाचो पूत जेजून पाताक करूना. तर जेजू जुवांव बावतिस्ता लागीं मनशा लागीं पवित्र स्नान घेवंक कित्याक गेलो? कित्याक गेलो? जेजू पातकी न्ही. पातकी वय जेजू पातकी गी. जेजू पातकी गी डावटा वैगी या न्ही. थोड्याक डावटा जेजू पातकी गी वैगी न्ही. जेजू पातकी न्ही जाल्यार जुवांव बावतिस्ता लागीं कित्याक तो पवित्र स्नान घेवंक गेलो? हें सवाल सबार बेड आमी विचारचें आसा. कित्याक गेलो म्हूण आमी पळयतना इल्लीशी थियोलॉजी आमी समजूंक आज आमी प्रयत्न करया. जेजू देवाचो पूत मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर ह्या संवसारी आयिल्लो, म्हणजे आमच्या पातकांचें बोगसाणें दिवच्याक, आमकां पातक्यांक सडवण लाभोवच्याक जेजू ह्या संवसारी आयलो. तर जेजू जुवांव बावस्ताले कित्याक गेलो? जेजून आमच्या पातकाचें वोजें ताचेर घेतलें. आमच्या पातकांचें वोजें ताचेर घेतलें. जेजू पातकी न्ही, आमच्या पातकांचें वोजें ताचेर घेतलें आनी मनशा सई बी मनशांक समजोवचे खातीर तो जुवांव बावस्ता लागीं स्नान घेवंक गेलो. कित्याक जुवांव बावस्ता लागीं सगळी पातकी स्नान घेवंक येताले. जेजू पातकी म्हूण गेलो न्ही, आमचीं पातकां वोवून तो जुवांव बावस्ता लागीं स्नान घेवंक गेलो. ही संगत आमी पयलीं उडास दवरची. आमकां एकल्या की पवित्र स्नान मेळ्ळां. वैगी मेळ्ळा गे? मेळ्ळा. थोड्यांक डावट आसा. कितले जाणांनी तुमचो पवित्र स्नान तुमी पळयला? उडास आसा गे? उडास आसा गे? खंयचोय सक्रामेंत घेवच्या पयलें पवित्र स्नान सक्रामेंत पयल्लो गरजेचो. वो नासतना खंयचो सक्रामेंत आमी घेवंक जायना. आयच्या वांजेलांत जेजूच्या पवित्र स्नानाचें गडीत आमी आयकलें. ताचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू पवित्र स्नान घेवंक येता आसतना ताची प्राय कितली? जेजूची प्राय 30 वर्सां. 30 वर्सां. जेजू पवित्र स्नान घेतना जेजूची प्राय 30 वर्सां. देखून थोडे नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक जेजू पवित्र स्नान घेवंक गेलो हें ताचें एक डिसिजन. दीस इज अ डिसिजन. तो निर्धार कसलो गी म्हळ्यार ताणें जुवांव बावस्ता लागीं वचून पवित्र स्नान घेचय. सो बॅप्टिजम ऑफ जीजस थंयसर वो जेजूचो एक निर्धार. इट्स अ डिसिजन. आनी हें डिसिजन जेजू कित्याक काणी घेता? आमचे खातीर तो काणी घेता. सेकेंड, आयडेंटिफिकेशन. जेजू मनशा कुळा सांगी वळखून घेता. पातकी मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर मनशा कुळा संगी वळखून घेता. ही आयडेंटिफायज विथ द ह्युमॅनिटी. ताच्या पवित्र स्नानांत जेजू मनशा कुळा सांगता वळखून घेता. सेकेंड इज आयडेंटिफिकेशन विथ द ह्युमॅनिटी. आनी तिसरें आसा, थंयसर जेजू पवित्र स्नान घेतना देव बाप एप्रुवल दिता. हो म्हजो पूत, हो म्हजो पूत म्हणलें एप्रुवल थंयसर जेजूक दिता. डिसिजन, आयडेंटिफिकेशन आनी तिसरें एप्रुवल. डिसिजन काण गेलें, आयडेंटिफाय केलें, एप्रुवल मेळ्ळें, तो जेजूक बगलें हें म्हजें काम, मिसांवाचें काम, हांवें फुडें सरत जाय, पवित्र स्नान घेत जाय आनी ह्या संवसाराची सोडवण करीत जाय. सो कन्विक्शन. ताका दृढ बगलें हें म्हजें मिसांव, हांवें मुन धरून वचूं जाय. सो कन्विक्शन दितना थंयसर कितें जालें? थंयसर देव उलयलो, बाप उलयलो, पवित्रत्मो तेचेर देवलो. हो म्हजो पगासो पूत म्हणलें आयकोंक मेळ्ळें आनी सगळी पवित्र त्रिंदाद उगडापें जाली. ट्रिनिटी इज रिविल्ड. थंयसर उगडापें देव बाप, देव पूत आसा, पवित्र आत्मा आसा, त्रिंदाद उगडावपाक आयली. डिसिजन, आयडेंटिफिकेशन
एप्रुवल फ्रॉम द फादर ताच्या पण जेजूचें कन्विक्शन वय हे म्हजें मिसांव हांवें मुंदरून वसय आनी निमाणें इक्विपमेंट जेजू संपूर्ण मापान तयार जालो मिसांवाक जो आमचो सान दिताना देव बाप उलयलो पवित्र मनाचेर देवलो आनी जेजू संपूर्ण मापान संपूर्ण मापान ताचें मिसांव जारी करच्याक तो तयार जालो सो डिसिजन सेकेंड वन इज आयडेंटिफिकेशन एप्रुवल कन्विक्शन एंड इक्विप्ड फुल्ली इक्विप्ड हरी एक पटी आमी बावतिस्म घेताना आमी एक डिसिजन करता डिसिजन हांव एक क्रिस्तांव जाता हरी एक पटी आमी बावतिस्म घेताना आयडेंटिफिकेशन जाता आमचें आमी जेजू सांगाता आयडेंटिफाय करता वळखून घेता हरी एक पटी आमी बावतिस्म घेताना आमचें एप्रुवल जाता वय हांव एक क्रिस्तांव हरी एक पटी बावतिस्म घेताना आमचें कन्विक्शन जाता वय हांव एक क्रिस्तांव आनी हरी एक पटी बावतिस्म घेताना आमचें इक्विपमेंट जाता फुल्ली इक्विप्ड जाता आमी कित्याक आमकां सक्रामेंत मेळटात कुरपां मेळटा आनी अशें फुल्ली इक्विप्ड जावन आमी ह्या संवसारी येता तरी आमी सगळ्या बागेत आसतना एक निर्धार आमी केल्या आमी सगळीं बावतिस्म मेळिल्ले क्रिस्तांव वी आर बॅप्टायज क्रिश्चन्स केवल बावतिस्म घेतला देखून आमी क्रिस्तांव जावचे नाका क्रिस्ताचो खरो पाटलावदारी आमी जावया केवल बावतिस्म मेळ्ळे तक्षना आमी क्रिस्तांव जायना हे आमी सगळ्यांक आसले सडावत आमी बावतिस्म मेळ्ळे क्रिस्तांव ताचे उपरांत आमी जिनी जियेल्ल्या वेळार खरे क्रिस्तांव जाता तरी घडी आमचे थोडे दंपया आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी गेल्या आमी क्रिस्तांव जावन इतलीं वर्सां बावतिस्म करून जियेल्या जेजूचे खरे साक्षी जाले आमगे ह्या केवल बावतिस्म मेळिल्लो क्रिस्तांव जावन हांव उरलां म्हज्या जिवितांत बावतिस्म मेळिल्ली ती घडी हांव जियेलां गे सकट सक्रामेंत हांवें पावते पर्यंत घेतल्यात गे आमच्या काळजांचो जेजू आमच्या काळजांचो जेजू आमचो पवित्र स्नान जिवच्याक कृपा दिवं आमेन उबी रावया आमची मागणी पवित्र स्नानाची भुरगीं जावन आमी जियोंक आसा पवित्र स्नान घेतली तर त्याच पवित्र स्नानाक जुगतें जिवीत म्हजें जायचें तर आमची मागणी ह्या घडये देवा मुखार आमी भेटोवन दिवया आमची जवा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक बापा पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन तुजे मिसांव संवसाराच्या सर पंथांनी फावोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी सर लोकांचे उदरगतीक वावरून प्रगतीच्या वाटेर चलोवंक शांती समाधान स्थापीत करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या फिरगतीच्या सर कुटुंबान तुजे हाजीरपण स्वीकार करून मोगाचे कुटुंबानू जेजून साक्ष जावन जिवंक बाग फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या सर युवक युवतींनी तांचे जिणेचे सर विसवणेन तुजो आदार दी अशें बरी जिणी बरो फुडार बांदूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक हे पवित्र वेदी बोवारी आजार जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या बळान बोर अशें एक परजा एक बरें फिरगस कुटाम बांदूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या दिसांनी आमच्या धर्मा विरोध क्रिस्तांवां विरोध जायतीं अनाहुतां घडोवन आसात ह्या सर्व मनशां मुखार भावार्थ बळवंत करून तुका साक्ष दिवचें उतरांनी जिणयेन तशें करण्यांनी साक्ष दिवंक तुजो आदार दी ह्या मुखांत्र असल्या विरोध करच्या मनशाचें जिवीत परिवर्तन जायचें आम्हा समेस्तांक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक ह्या पवित्र थळार आयिल्ले आमी आमच्या सर्व गरजो घेवन आयल्या हांव आमच्या सर्व गरजांचेर तोच समी जुजेवाजाच्या नांवान आमकां हर एकल्याक ताचें बरेंपण दिवन दी आशिर्वाद फावो करून दी बरी भलायकी आनी सरितींनी बरेंपण जोडचें भाग फावो जावन दी हे मागणे तुजे मुखार आमी दवरता क्रिस्तांव आमच्या समिया मरिफात आमेन घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा
भावा बहिणीनो, ह्या पवित्र थळार येता आसतना आमी घेवन येयल्ली सर्व आमची मागणी त्या सवा बगना ह्या सर्वांनी देव आमकां आशिर्वादीत करता, बरेपण दिता म्हणल्यार बरो अशें आयिल्ले आमी देवाक अर्गां जावन भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पयसुरीच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतले आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पविस्नाना मुखांतर तुमचो देवाचो पूत म्हणले मनशा कुळाक तुवें उगडापें केलें. पवित्र आत्म्याच्या हजरपणान तुजें जिवीत तुवें पवित्र केलें आनी बापाच्या शब्दांनी तुमचो देवाचो पूत म्हणलें खात्री मनशा कुळाक तुवें दिलें. हें सगळें मानून घेवन तुज्या जिविताचें आमी नियाळ करता आसतना तुजो अनंत पूत आमच्या विनाशी सैमात दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां संगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavartaso good pragatuya. सौम्या जेजू तुझे मरण
वेळो सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान पडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे खाकुल्त कर. तांकां तुजे सगळे मेल्यांत समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माये संगती भगेन जुजे तुजो पती, भगेन धर्मदोत, भगेन जुजे वाज आनी चड कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूतय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससनान. आमेन. आमच्या सोमिया जेजून आमकां बापा म्हणून उलो करूंक ताच्या बापाक आमकां दिला आनी त्याच बापाचे भुरगीं जावन आसता. आमचे सगळी पिडा शिडा, आमचे कश्ट, आमचे बेजाराय जे कितें आमी घेवन आसा हें सगळें त्याच सोमियांच्या नांवी बापाक आमी भेटोवया आनी तोच आमकां ताचें राजांत जियोवची जोगती मनशां जावचे भाग आमकां तो फावो करतलो. सर्व आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली, अनवरांतली, अवघडांतली, बेजारांतली, पिडेंतली, दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार स्वटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तला म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची गाकुळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची गाकुळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. हो आमचो सोमी जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या उतरांत बरेपण जोडता. ताच्या दैवीक खाणान
जिवीत आपणायता आनी ताचें जिवीत आमचे करच्याक ह्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी हांगासर आसा समियांच्या ह्या जेवणाक आपोण लाभली आमी सर्व सुभागी समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली संसार माया मोगा कृपा माता काळजान म्हज्या दादस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जीव गावे संसार माया मोगा कृपा प्रार्थुया खनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागीं मी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी बोश्या एक घडी मोगाच्यान ह्या पवित्र थळार जायत्यांनी ते सवां बरोवन घाल्ली हांगासर आसात जायत्यांनी मागोवंक सांगला आमी हांगासर उडास करचें मात्र पूण तुमच्या बावडताक सरी जाल्लें इनाम जुजे वाज बाप तुमकां फावो करून दी म्हणून ही सगळीं ते सवां ताच्या पांयां तळी हांव दवरतां हांगासर थोडी बरयल्ली कितें आयिल्ली आमी हांगासर बरयल्ल्यांत बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्ल्यांत बोरवेलांत उदक मेळ्ळ्याक जुजवाज बापा लागीं मागल्लें बोरवेलांत उदक मेळ्ळां दोगांचे बाळटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्ल्यांत
परगांवांक वचोंक साहित्य तेंपातावन साधन चलयल्लें जुजेवाजा लागीं मागलें आनी म्हाका तो भाग मेळ्ळा. शिकपांत जैत जोडल्या 4 गांनी तांणी अर्गां दिल्यां. तशें ते सवा शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतीन दवरूंक 8 जाणांक, बरें काम मेळोवंक 12 जाणांनी मागलां. दोळ्याक बरी दिश्ट मेळच्याक तेगांक, शिरांची शुगर पिडा मोतीची, हाताची पांयांची पेंगटाची गोमटेची पोटाची ह्या सर दुखीतावन गूण जावच्याक 21 जाणांनी मागला. खातेची एलर्जी गूण जावंक 4गांनी, सोरेसीस ह्या खातेची पिडा गूण जावंक 2गांनी, उदकाची एलर्जी सारकी जावच्याक तेगांक, आमल पियोणें सांडोवंक 6 जाणांनी मागला. घरांत शांत संबंदान मेळोवंक 8 जाणांक, रीण फारीक करूंक तांक 4गांक, बरी भलायकी कुटुंबा मदें समाधान आसून भलायकी बरी जिवीत जियोंक मेळच्याक तेगांक, मेळोवंक आसचे पयशे बेगीनच मेळोवंक 2गांक, जागो बऱ्यान वांटे जावच्याक बरी सैरीक मेळोवंक 20 जाणांक, इज्रायलाची विजा मेळोवंक 2गांक, घरचें काम बेगीनच पोंताक पावोवंक 4गांक, कॅन्सर जाल्ल्या तेगांक बरी भलायकी मेळोवंक, ल्हान भुरग्याक उलोवंक आनी चलोवंक जावच्याक, संगाता मेळोवन सुरू केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवन वयच्याक, ल्हान भुरग्याक सदांनीत मोशन जावन ताका बरी भलायकी मेळच्याक, 25 वर्साच्या तरणाट्यान तकलेन बरो जावन सारकें उलोवंक जावच्याक, बरी सैरीक जावन बरें कुटाम बांदूंक फावो जावच्याक 11 जाणांक, बापायच्या मोगांत जियोवचें भाग भुरग्याक लाबोवंक, पियुसींत 10वेंत तशें डिग्रींत बरें अंक काण पास जावच्याक, भायल्या गांवची विजा कॅनडाची विजा मेळच्या खातीर 5 जाणांनी मागला. भुरग्यां थंय आसले मोबायलाचे पिशेपण इल्लें उणें जावच्याक आनी गरजे पुरतें मोबायल वापरच्याक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्याक, विकून गेल्ले बाकी आशिल्ले पयशे विकून गेल्ल्या घराचे बाकी आशिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक, तकली घेवची केस जडचे रावच्याक, आशिल्ले बे पयसावन समाजींत बऱ्या व्यक्ती परी जियोंक, कुटुंबांत मोगान जियोन पिडेशिडेंतले अनवरांतले राखोवंक, एकल्याची डायबिटीस नॉर्मल जावंक, एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळोवंक, एकल्याच्या ब्रेस्टांत जावचो गूण जावच्याक, एकल्याची तकली फडाफड पोट दूख गूण जावंक, एकल्याची उस्मड बेगीनच गूण जावंक, 2 एड्स पिडेस्तांक तांकां जियोंक धैर्य मेळच्याक, सर लोकांक बरेपण जावं दी, पिडाशिडा गूण जावं दी, लोकां मदें समजण येवन मोगान जियोवचें भाग मेळोवन दी म्हणून तेगांनी मागला. तकलेचें ऑपरेशन जाल्लें एकल्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक, कुटुंबांत बरेपण मेळच्या खातीर आनी सांगाताच जिवितांत बरेपण आपणायचें, बरेपण जोडिचें म्हणून जायत्या रितीन ह्या पवित्र थळार येवन क्रिस्तांव तशें अक्रिस्तांव भावनांनी बरोवन घाल्ली तेसांव आसात. ही सर्व तेसांवां समजोवचो आमचो पात्रून आमकां हर एकल्याक हें बरेपण मागोवन दिवन दी आनी ह्या थळार आयिल्ली हर एकलो एक ना एक चिंताप घेवन हांगासर आमी आसांव. जायतीं तांच्या घरांनी रावून मागतात, जायतीं हांगासर TV मुखांतर हांगाचें नवें मिसांत आराधन पळोवन थंयसर मागोन आसात. ह्या सर्वांनी आशेवचें जुजेवाज बाप देवातान मागोवन दिवन दी म्हणून दिंबी घालया. हात वयर करया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर आमच्या गरजां खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमी आमचेर जिखलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बरोबर आनी आमकां दंडेन पडूंक नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार आमी. मेमान मरिये कृपेन भरले समेरीचे सुनता श्री आमच्या सदैव जेजू
इमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आसा आनी सदा सर्वदा सुजेवाज बापाच्या लदिनेंत आमी वांटो घेवया सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा देवपुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा दुबळिकायेची जिणी जिवनचो गुर्तू जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा सगळ्या खेनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोनवेच्या कथोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा खोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा कश्टान सांपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजेवाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजेवाज बापा भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिनान धाडूंक वावरलेल्या सांजुजेवाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसडल्या सांजुजेवाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले ये सांजुजेवाज तूं आमचो शरवती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांक तेच वाटेन आमी चलच्याक तुज्या तोंड प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वणच्यांक तूं सुडसुडीत जालोय अनकरांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें जिणये मरिफा शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ ह्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजेवाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनाती कर आमच्यो गरजो काळजांत तावन सांगया ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर शुक्राराचे जेवणाक दान दिवच्या बरें मन दाखोवच्या हर एका धर्मिश्टांक ह्या पुणशेताच्या उदरगते खातीर फाटल्या वर्सांत निदळ पर्यंत वावरलेल्या सर पाद्र्याबांक तांकां सांगात दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक आनी आतांय हांगासर सेवा दिवच्या हर एका याजकाक धर्मिकांक जुजेवाज बाप आशिर्वादीत करूं आमकां मागोवंक कुमो करच्या
हांगासर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणं सगळ्या मनशांक जुजेवाज बापाच्या भक्तिकांक पळोवंक सादर करच्या डिवायन वर्ड चॅनलाचो मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सिबंदेक आनी सर्व बऱ्या मनाच्यांक जुजेवाज बाप आशिर्वादीत करूं. सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन तावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनांक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. समियांच्या नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुचे वजान आपल्या जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बावट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आज सांजो जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमीन. सांजो जेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्मेचें बळ मेळो. आमीन. सांजो जेवाज सर्गींच्या राजान बापाचे एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवनपणाचो मुकुट जोडून ससनांक संतोष भोगूंक फावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमा समेस्तांचेर देवो आनी रावो. आमेन. सर्गीच्या वाटे चलोवंक शिक. आतां सांडो आदार लावय. सोडून दी करपाक दी आमकां उर्बा. माया मोगान सोलोवच्याक मागून दी कृपा. सांजो सेवास बापा ओगळा पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बापा. विघ्नान सांडे नाका. तुझे वास बापा म्हाका बेसांव. सुफळ करूं मोगामी सांव. देवाचे कुशेक आमी काळजांच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लाले मागता.
मोगल पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद सांत तुझे बाप्पा आमकां सोद विनाती कर भगवान पुरुषाचे गुरुवेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पवित्र